So be ready. एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, आप देखो और सुन रहे हैं बैंड। The name of the band? क्या बात है, जीते रहो मेरे यार। ओम बीट्स इन्होंने सही कहा है आपसे सुन रहे हैं। प्लीज आप क्या सगळ्यांना विसरू नका, कारण आम्ही तुम्ही थोड्या जणांना ऐकतात. ओम बीट्स तुमचा जर आमचे नंबर आहे कार्ड सेट इकडे आम्ही येऊन घेऊ शकता. तुमच्या कसल्या फंक्शन असो, लग्नाचा असो, रिसेप्शनचा, मूलचा असो, व्हॉटएव्हर they be there for you. Please आमचे कार्ड्स घ्या, तुमचे नंबर घ्या. Thank you so much and do enjoy. Om Beats and once again like to thank you so much to Belgium City Posto Committee. Yes sir. कौन सा निकुटा? किधे? किधे मुद्रे कौन किधे कातारो? तो नाचतो ना, नाचतो ना. Okay. Okay, कातार काय समुदाय कातार. Come on. Shut up, आनी हे 29वें वर्स आमचें आमी कंटिन्यू ही होळी मनयता. आनी आयज आमच्या मदीं आमचो एक्स MLA बाब सिद्धार्थ आसा. आनी आमकां आयज वायट दिसता की आमच्या वांगडा आमचो चीफ मिनिस्टर जो आमचो पणजेचो MLA तो आयज ना म्हणून. आमी महालक्ष्मी कडेन गाराणें घातलेलें आसा भटजीन की बेगींतल्या बेगीन तो बरो जावचो तिजे कृपेन, आनी फुडल्या वर्सा आमच्या वांगडा ताणें जॉयंट जावचो असो आमी देवा कडेन मागलेलें आहा. तशेंच ही होळी जी आसा ती आमी वर्सान वर्स मनोवन आयिल्ल्या कारणान आमकां अंदू होळीचो रूट आमी सेम आसा. फक्त आमचो जो रूट आशिल्लो तो आमचो गव्हर्मेंटान आमकां मिरामार डॉन पॉल घातले. आतां कितले पसून आमी सक्सेस जातले तें आमी सांगूंक शकना, पण
ती महालक्ष्मी सगळे करून घेतली अशी दिसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे जाल्यार आमी अंदूच्या पुरते थंय आसा, पण आमचे काही ते ब्रिज मोडल्या कारणान आमकां थंय अंदू चान्स मेळ्ळो ना. पण आमी परत ही सेम शिगमो जो आसा तो होळी हे सगळो प्रोग्राम सेम जे वर्सान चलता रूटीन जाता तशेंच करते अशी आमची इच्छा आसा सगळ्यांची. तशी पणजेकारांची बी इच्छा आसा आनी तातूंत सगळ्यांचो सहभाग आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट दिल्या कारणान आमी प्रत्येकाचें मत जाणून घेतलां आनी त्याच्या नंतरूच आमी थंय गेले लास्ट टायमार. तर इतले दीस आमचें कशें ठरनाशिल्लें नाशिल्लें की आमी थंय वतले काय ना वतले काय आमी पणजेन करतले. तर पणजेन करपाक आमकां कसोच चान्स नाशिल्लो, त्यामुळे आमी थंय गेल्ले आसा. आनी आयची ही जी होळी आसा हे गुलाल उत्सव, होळी जाली काल, गुलाल उत्सव जो आसा तो सगळ्यांक भरभराट जावचो सगळ्यांचो आनी सगळ्यांक बरे भशेन महालक्ष्मी कृपेन सगळो होळीचो उत्सव आसा तो बरे भशेन जावचो असो हांव महालक्ष्मी चरणा कडेन प्रार्थना करता. आनी तुमी त्या सगळ्यां कडेन मागता की शांततेन सगळ्यांनी ही जो आयचो गुलाल उत्सव आसा तो शांततेन सगळो करून घेवचो.